प्रधानमंत्र्याच्या हातात मोपा विमानतळ तशेंच धारगळ आयुष हॉस्पिटलाचे उक्तावण करपाचो विचार आसा। ते तरेन कामूय चालू आसा। तशेंच मोपा आनी दाबोळे विमानतळ हे दोनूय चालूच उरतले म्हूण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक उलयला। आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। पीएमची डेटीची वाट पळयता कारण एअरपोर्ट ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा त्याचबरोबर कदाचित पुलाचो एक भाग जुवारी पुलाचो एक भाग ऑलरेडी तयार जाल्लो आसा। ज्यो काही गोष्टी एकच पडून पीएमच्या हस्ते ताचें उद्घाटन करप अशें ताचे फाटलो हेतू आसा आनी तो डिसेंबराच्या माध्यमातून जातलो अशें म्हाका दिसता। खाटींची सोय थंय जवळ जवळ 150 खाटीची सोय केल्ली आसा आयुर्वेदाचे। तातूंत रिसर्च सेंटर आसा, कॉलेज आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज दोन्ही कॉलेज थंय सुरू जातल्यो आणि खूप म्हणजे सह्याद्रीच्या हातून ज्या काही वखदाचे मेडिसिनल प्लांट आसात ताचे संवर्धन, ताचे रिसर्च, त्याचबरोबर आमचे समुद्र आसा, समुद्री हितून ज्यो वनस्पती ज्यो आसात ताचेर रिसर्च आणि ताचे हे करपाक हे काम थंय मेन हितून सुरू जातलें। त्याचबरोबर आमी ताची जी सेकंड फेज आसा ते योगा आणि नॅचरोपॅथी असो एक भाग आहा, तो सेकंड फेज आमी नंतर घेतले। ऑलरेडी ताचो हे फाटी एप्रुवल तसो जाल्लो आशिल्लो फाटी आणि ह्याच हातूंच्यान वेगवेगळ्या पद्दतीन पर्यटक जे येतले त्या पर्यटनाक योगा, नॅचरोपॅथी आणि आयुर्वेदाचें आकर्शण आसा आणि त्याच पद्दतीन सगळी तयारी तशी त्या प्रोजेक्टाक जाल्ली आसा। आणि एक आनंदाची गोष्ट म्हणल्यार हांव जेन्ना आयुश्यान गेल्या 1.5 वर्स पयलीं हांगा जे बांद्याक दोडा मार्गाच्या मदीं आराडी म्हणटा तें एक नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट हाजे आमी त्या इन्स्टिट्यूट थंय हाडिल्लें आसा। कारण हांगसरले रिसर्च आणि ते इन्स्टिट्यूट अशे दोनांची सांगड म्हणून सह्याद्रीच्या सगळ्या हातूंच्यान ज्यो काही वनस्पती आज लुप्त पावत वतात त्याचबरोबर नवीन ताची लागवड जावंक जाय, तातूंतल्यान खुबशे जॉब निर्माण जातले आणि हे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट जे आसा ते जागा आमच्या ताब्यान पडिल्ली आसा। ताचें काम ऑलरेडी थंय आराडी म्हणजे थंय सुरू जाल्लें आसा आणि ह्या दोन्ही इन्स्टिट्यूट एकत्र येवन निश्चितपणे हांगा रोजगार आणि सगळ्यो गोष्टी रिसर्च सगळ्यो गोष्टी वाडटल्यो आणि आयुर्वेदाचें काम फुडें वतलें आनी लोकांक तातूंतल्यान रोजगारय मेळटले। जावची ना, दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले कशे पद्दतीन ताचे ते दोनूय हे मेळून ठरयतले। आमी नवन जावची ना अजिबात, कारण मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिव्हिल एव्हिएशन काल तांची प्रेस काल जाल्ली आसा, ताणें तो विशय हे केल्लो आहा की दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले।